देवाचो आदार मागुया. आनी आतां हे पवित्र रितीन फावत परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. हांव पातकवी सोपरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोरान चिंतून आनी तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायगोन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पविदाद दिव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताजे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर पविदाद देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोरा पासत आमी तुका वाकणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेडे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवपाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो पवित्र. आमेन. प्रार्थुया. सर पवित्रा सासणीचे देवा जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतलें. पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो पूत आपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार परगुटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलेल्या आनी तुवें आपणलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान तीर रावंक उरपा दी. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसत. The first reading, a reading from the prophet Isaiah. The glory of the Lord shall be revealed, and all mankind shall see it. Console my people, console them, says our God. Speak to the heart of Jerusalem and call to her that a time of service is ended, that her sin is stoned for, that she has received from the hand of the Lord double punishment for all her crimes. A voice cries, prepare in the wilderness a way for the Lord. Make a straight highway for our God across the desert. Let every valley be filled in, every mountain and hill be laid low. Let every cliff become a plain, and the ridges a valley. Then the glory of the Lord shall be revealed, and all mankind shall see it, for the mouth of the Lord has spoken. Go up on a high mountain, joyful messenger to Zion. Shout with a loud voice, joyful messenger to Jerusalem. Shout without fear. Say to the towns of Judah, here is your God. Here is the Lord coming with power, his arm subduing all things to him. The prize of his victory is with him. His trophies all go before him. He is like a shepherd feeding his flock, gathering lambs in his arms,
holding them against his breast and leading them rest the mother Eve's. This is the word of the Lord. Our response will be, bless the Lord, O my soul, Lord God, how great you are. Let's repeat. Bless the Lord, O my soul, Lord God, how great you are. Lord God, how great you are, clothed in majesty and glory, wrapped in light as in a robe, you stretch out the heavens like a tent. Our response, bless the Lord, O my soul, Lord God, how great you are. Above the rains you build your dwelling. You make the clouds your chariot. You walk on the wings of the wind. You make the winds your messengers and flashing fire your servants. Our response, bless the Lord, O my soul, Lord God, how great you are. How many are your works, O Lord? In wisdom you have made them all. The earth is full of your riches. There is the sea, vast and wide, with its moving swarms, past counting, living things great and small. Our response, bless the Lord, O my soul, Lord God, how great you are. All of this look to you to give them their food in due season. You give it, they gather it up. You open your hand and they have their fill. Our response, bless the Lord, O my soul, Lord God, how great you are. You take back your spirit, they die, returning to the dust from which they came. You send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. Our response, bless the Lord, O my soul, Lord God, how great you are. A reading from the letter of St. Paul to Titus. He saved us by the cleansing water of rebirth and by renewing us with the Holy Spirit. God's grace has been revealed, and it has made salvation possible for the whole human race and taught us that what we have to do is to up everything that does not lead to God. To do is to give up everything that does not lead to God and all our worldly ambitions. We must be self-restrained and live good and religious lives here in this present world while we are waiting in hope for the blessing which will come with the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. He sanctified himself for us in order to set free from all wickedness and to purify a people so that it could be his very own and would have no ambition except to do good. When the kindness and love of God, our Savior for mankind, were revealed, it was not because he was concerned with any righteous actions we might have done ourselves. It was for no reason except his own compassion that he saved us by means of the cleansing water of rebirth and renewing us with the Holy Spirit, which he has so generously poured over us through Jesus Christ our Savior. He did this so that we should be justified by his grace to become heirs, looking forward
to inheriting eternal life. This is the word of the Lord. Please stand for acclamation. Someone is coming, said John, someone greater than I. He will baptize you with the holy water and with fire. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, Lord. As the people were in expectation, and all men questioned in their hearts concerning John, whether perhaps he were the Christ, John answered them all, I baptize you with water, but he who is mightier than I is coming, the tongue of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Now when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heaven was opened, and the Holy Spirit descended upon him in a bodily form as a dove, and a voice came from the heaven, Thou art my beloved Son, with thee I am well pleased. This is the gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. मोगाळ भाऊ भयणांनो, आयज जावन आसा परब जेजूच्या स्नानाची म्हणजे बातिजमाची परब. जेजून बातिज्म घेतलो आनी जेजूचो बातिज्म उगडास करता की आमी एका दिसा बी बातिज्म घेतलेलो. ताजेरूच चडशीं तुमकां थोडी उतरां शर्मा वचो न्हय, बट ए फ्यू पॉयंट्स फॉर युअर मेडिटेशन. मुखार भाव भयणांनो, आमी ल्हान आसलीं तेन्ना थोड्या दिसांचीच गोयर जायत, म्हयन्याची जायत, आमकां बातिज्म दिलो. तेन्ना आमच्यांनी कांय उलोवंक जायनासलें. पाद्री बी कितें विचारता ताचो जबाबूय दिवंक जायनासलो. ताचे फाटीन आवय बापायन जबाब दिलो. आनी पाद्रीन एक वच विचारली, तुमच्या भुरग्याक बातिज्म जाय जाल्यार तुमी सैतानाक फाट करतात? आनी आवय बापाय पदून म्हणटा, वय आमी फाट करता. तर हेंच विचार तुमकां वच, तुमी सैतानाक फाट करता? हय, कोणें ना म्हणलें जाल्यार तो भिवन वयतलो. आमी सैतानाक फाट करता. जे सुवातेर जेजू आहा थंय सैतान आसूंकूच शकना. जे सुवातेर जेजूची भाव भयण आहात थंय सरूय सैतान आसूं शकना. आमी सगल्यांनी सैतानाक फाट केला. आनी जे मनीस वायट कोरण्यो करतात ते सैतानाच्या ताचे वांगडी. सैतान आसाच आनी सैतानाकूय बी पदवी आसात, पूण जेजूच्या नांवान ही पदवी वेता. ते खातीर सैतानाक फाट करात. दुसरी वस पाद्री विचारता, सगल्या ताज्या कोरण्यांक तूं फाट करता? वायट कोरण्यो करतात त्यो सैतानाच्यो. तसल्यो वायट कोरण्यांक तूं फाट करता जाल्यार आवय बापाय आनी पदून पदून अशें म्हणटात, वय आमी फाट करता. आनी सगल्या ताज्या बुलोवण्यांक सैतान मनशाक बुलयता. सोजमया मोगाळ भाव भयणांनो, कोण एका मनशान दुसऱ्या मनशाची एक थापट मारली, जायतो लोक ताळयो मारतलो, ताका शेबासकी दितलो, तुवें बरें केलें म्हणटलो. हे सैतानाची बुलोवण्यो. सैतान तुका बुलयता, मार ताचे थापट. तुका आमी वयर काडटल्यो, तुका आमी आबरू दितल्यो. हे सैतानाच्यो बुलोवण्यो.
जाल्यार मोगाळ भाव भयणानो, सैतानाक आमी पार करतले जाल्यार सदांच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बरें कितें वायट कितें तें आमी पळोवंक जाय. दुसरी वस्त मोगाळ भाव भयणानो, एक फावटी तूं क्रिस्तांव जालो म्हणटच तुका क्रिस्तांवाचे कायदे आसात, इगोर्माचे कायदे तुका लागू जातात, गोराब्याचे कायदे तुका लागू जातात. आनी हे कायदे बरे भाशेन पाडूंक देवाची कृपा, देवाची गोठाय तुका जाय. आनी त्या खातीर पाद्री ही पवित्र ओल घालून तुका मागता. म्हणजे तो एक रूपकार असो की बातिजमा वरवीं देव तुका गोठाय दिता. उपरांत मोगाळ भाव भयणानो, एक पाद्री वात घेता आनी त्या भुरग्याच्या हातान दिता, आवय बापायच्या हातान, पोदोन मोदच्या हातान, आनी अशें म्हणटा, घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. तर आमी हे उजवाड आमी घेता बातिजमाच्या दिसाक. सदांच आमी जोळटो सांबाळूंक आमच्या वडिलांक ते भुरगे व्हड जावपुसान अशें दिलेलें आहा, त्या उजवाडान आमी भोवंक जाय. काळोखांत भोंवता ते मनीस काळोखाच्यो कोरण्यो करतात, उजवाडान भोंवतात ते मनीस उजवाडाच्यो कोरण्यो करतात. कसल्यो कोरण्यो तुज्यो? तुमी चार तुका. हो उजवाड पवित्र आत्म्याचो. पवित्र आत्मा आमकां दिश्टी पडना. पवित्र आत्मा म्हणजे तुजें अंतस्करण, युअर कॉन्शियन्स इज द वॉयस ऑफ द होली स्पिरीट. तुका अंतकोसून सांगता हें वायट करी नाका, म्हणजे पवित्र आत्म्याचो आवाज तुज्या काळजान, तुज्या मनान, तुज्या अंतस्करणान. पवित्र आत्मा सांगता तुका हें बरें कर. उपरांत मोगाळ भाव भयणानो, पाद्री त्या भुरग्याक न्हेसोवन हाडटात धवे आंगावले. आनी हे धवे आंगले जावन आसा रूपकार, निर्मळपण ह्या भुरग्याच्या जिवितान. ताका पातोक म्हणजे लागूंक ना. मूग पाडतोक बातिजमा वरवीं गेलें, ताजी कूड, ताजें मन, ताजें काळीज नितोड निर्मोळ. आनी त्या उपरांत पवित्रिनाद, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो ताजे काळजान भितर सरता. तेच बरें आमच्या काळजान भितर सरलो. आनी जेन्ना आमी कूड, नितोड कूड, निर्मोळ कूड आमी बोश्टायता तेन्ना पवित्र त्रिनाद आमच्या काळजान ना. त्या खातीर सदांच तुजें जिवीत नितोड जावं, तुजी कूड नितोड जावं, तुजें मन नितोड जावं, तुजें काळीज नितोड जावं, निर्मळ जावं, तुज्या काळजान, तुज्या जिवितान पवित्र त्रिनाद जियेता. उपरांत मोगाळ भाव भयणानो, आमी दोन भाशेन पाद्रीपण आसा. नको तुमी जाणात जाल्यार रॉयल प्रिस्टहूड म्हणटा ताका. जे दिसा आमी बातिज्म घेता तेन्ना आमी पाद्री. तुमी सगल्यांनी बातिज्म घेतला जाल्यार पाद्रीपण तुमकां आसा. पाद्री तुमी दुसरे सुवातेर वो दुसरो वांटो मिनिस्ट्रियल प्रिस्टहूड ते आमकां दिलेले आहा पाद्रींक. पूण एके भाशेन सगळे आमी पाद्री, तुमी पाद्रीच. पाद्री देखून पाद्री बाराबोर एमीस पेटयतात. पाद्री देखून तुमी कोमयां घेतात. पाद्री देखून तुमच्यांनी वर वस्तू, पवित्र वस्तू करूं येतात. म्हणटच तुमकांय बी आमकांय बी सगल्यांक जेजून आपल्या पाद्रीपणाचो वांटो दिला. जावं इगोर्जेन, जावं खंयसरूय. कोणाकूच पदवी ना उठ आनी भायर वचो म्हणपाची न्हू. तुमी बी पाद्री आनी पाद्री मीस म्हणटाय ते पाद्री, हें पाद्रीपण वांटलां जेजून. व्हडलें आशिर्वाद तुमकां, व्हडलें देणें तुमकां. तुमी बी पाद्री. तर हें मनान धरून, बातिजमाचो उगडास धरून आमच्या मनान अमक्या दिसाक, अमक्या वर्साक आमी बातिज्म घेतलो, ते बातिज्माचे भासावणे प्रमाणे आमी चलूंक जाय. मोगाळ भाव भयणानो, तूं केन्ना सजमो नाका अशें मनान हांव क्रिस्तांव म्हणून. हांव क्रिस्तांव कित्याक आमी मिसांव येता अशें म्हण न्हय. हांव क्रिस्तांव कित्याक हांव नोवेन करतां, हांव क्रिस्तांव कित्याक हांव रितीर करतां, हे कारणाक न्हय.
आमी क्रिस्तांव बातीन घेतला, बासवणी केल्यात, बासवणे प्रमाणे चलता जाल्यार आमी खरे क्रिस्तांव. दोन भाशेन क्रिस्तांव आसूं येतात. बरे क्रिस्तांव ओ क्रिस्तांव अशें देवा मुखार, आनी दोंगी क्रिस्तांव हिपोक्रीट क्रिश्चियन्स. सगळे सुवातेर आपण क्रिस्तांव म्हणटात, पूण तांचें जिवीत बातिजमाचे भाशणे प्रमाणे न्हय, सैतानाच्या बुलोवण्या प्रमाणे, सैतानाच्या कोरण्या प्रमाणे, काळोखाच्यो कोरण्यो तांच्या जिवितान, अशें हे क्रिस्तांव खरे न्हय, नांवांचे क्रिस्तांव, नॉमिनल क्रिश्चियन अशें आमी म्हणटा. तो देवा लागीं आज मागुया, जेन्ना आमी बातीन घेतलो ते बातिजमाचे भाशणे प्रमाणे जावन देवा मुखार, मनशा मुखार देवाचे कृपेन, देवाच्या मोगान, देवाच्या काकुतीन आमी चलूं. उबी रावात. सोतमाता देवाक, सोरपाद्रा बापाक, स्वर्गान प्रिमीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता तेज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आर्मी गोड सांबाळलो, हांव कोरमेतांत जल्मलो, पोंच पिलाकांत ताणें कोस सुचले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्वपाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्या मेल्यांची मुर्ती करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो येतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सास्तेंचें जिवीत. आमेन. भोव मोगाळ भाव भयणांनो, आतां आमी थोडीशी मागणी करुया. परतून आमच्या बातिजमाक उडास करून देवान आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं. भावार्थाची मागणी. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचो मोग आपल्या जिवितान अणभवून बातिजमाची कृपा जिवूंक आपले पोरजेक उतेजून दिवूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दर बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान आसलोली जबाबदारी आपलेच बरेपणा खातीर न्हय, पूण जेजू भाशेन आपले पोरजेचें बरेपण निसुवातीपण वळखून घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दर बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. क्रिस्टी कुटुंब जेजूच्या मोगाचो फुलेर आमच्या कुटुंबेक जिवितान बातिजमाच्यो भासावण्यो जिवंक जेजूच्या मोगाचे आमी गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. दर बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचो क्रिस्ती धर्म सोडून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीचें काळीज मन उजवाडाय म्हूण आनी देवाची कृपा आपल्या जिवितान अणभवून ती परतून येवंक देवाची गोठाय आनी बोळ तांकां मागुया. दर बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आतां तुमचे मनान कितें मागचें आसा जाल्यार देवा लागीं मागात. जरी तर हांव रिट्रीट हावजान आयला, म्हजेंय बी कितें मनान आसा देवा लागीं मागचें, तेच भाशेन तुमचेय बी मनान आसतलें, ओगीच रावन मागात. जबाब. दड बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बसत. बेठवणी गीत. आमची बेठवूंक घालता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां तूं करपिता, स्वीकार करून प्रार्थून मागता. Oh
म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्वदेवाक बापाक मानतात असलें जावं म्हूण म्हाकात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. उबी रावया. सर्गीच्या कोंवड्या बापा, तुज्या अपुरबायच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका भोंपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाडली. आतां ही तुज्या भुरग्याची बेटोनी बदलून ताचो कुर्साचो येवन जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वप्रदेश देवा सरकाणेन सर्वताईन आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेवणां नदीन विचित्र खुणांनी पवित्रानाचें तुवें नवें देणें तुवें पुरगोट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी स्वत मानूंक स्वर्गांतां तुजो ताडो आयकूंक आयलो. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो पूत सेवक म्हूण ताणें दाखयलें. आनी दुडबड्यांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आतां सर्गीच्या दुतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 ऑलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्वेस्पराची नावी येता ताका मुगाड भाव भयणांनो, आतां मिसाचे मुखेल वांटो सुरू करता. जाल्यार हांव तुमच्या खातीर देवा लागीं मागता. म्हजें मागणें देव मानून घेतलो. तेच बरोबर पाप साहेबा खातीर आमी मागता. पातकी मनीस आहात तांकां देवान बरी कृपा फाव करून बरें जिवीत फाव करूंक मागता. मेल्यांचो उगडास करून तांचे खातीर मागता. आनी सगळे पळय रिट्रीट घर अशें चलयतात मांडटात सगळे बरें डेकणार तांचे खातीर आमी मागता. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मरो सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कांच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेज घेयात आनातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कांच नवें आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा जिवेच्या मरणाचो आनी परव जिवणपणाचो आमी भगपण उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडार रगत शोतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचे विसालेचे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायकोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनः जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत तेय आमच्या भाव भयणीची काकूत कर.
तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखां मोड पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. हांकां मरे देवाचे माई सांगाती बैगोन दौरमता आनी सोरकाणें तुका मानवयल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणे सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात हांव तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगात हांव त्या जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुनाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारान सोड. आमचो पडटो राज आमकां दी. तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तण्यान पडून दिवं नाका. सर्वेस्परा स्वर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्थाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोनराज क्रिस्ताच्या आण्यांक आमी भरोशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेची जेवणां कापयल्यान ती सुभागी. क्रिस्ताची कूड आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. कुम्याची गीत D10. एकाच सोन्यान आमकां वांटो तो एकूच कूड आमी साऱ्या. जेजू मस्तक आमी सांगले. Jesu'ची कूड आमी सोंपली. जेजू मस्तक आमी सांगले. एकूच बावड आमच्या मनान एकूच विश्वास आमच्या काळजान एकूच आशा आमची दिले. Jezu'चा पावन भोगले. एकूच बावड आमच्या मनान एकूच विश्वास आमच्या काळजान
함께 지내 거제사 성감원 복래 Sami palto Oga upis Jesundila Écoute nyam kakera Las mogan soglong kwinga Écoute Sami palto Oga upis Jesundila Sadniam kagera Las mogan soglong kwinga Écoute spimon soglong kamka Jesu anda apneroga Écoute chivanam kapota Priti mogan kansan sorta Shivanam Kaputra Priti Magan Kansan Surta Ekans Koratam Kabira Papa Chengo Pam Chentika Jesu Wangrami Sogi Papa Begin Nitekari Ekans Koratam Kabira Papa Chengo Pam Chentika Jesu Wangrami Sogi Papa Begin Nitekari Ekus Pimon Soglong Kamka Jesu Wanda Apneroga Shivanam Kaputra Priti Mogan Kansan Surta Ekus Pimon Soglong Kamka Jesu Wanda Apneroga Ekas Shivanam Kaputra Priti Mogan Kansan Surta R38 Adam, Chupran mozo, tuns mozo asro, Chinik moje, tuche vine, na shanti na borvaso, tuja Adam, Chupran mozo, tuns mozo asro. Jesu tu moga chivo Umru chivitazo Taruk tu atmiazo Kur son volezo Jesu tu moga chivo Umru chivitazo Tuts
Kurbaku upot matai Devici vidan botai Patki rosne tu coroitai Tus mosorasa Kurbaku upot matai Devici vidan botai Gesù tu Bog Jivo Omruci vidaco Tarok tu odmiaco Kuor sorvoneco Gesù tu Bog Jivo Omruci vidaco Darok tu odmiaco Kuor sorvoneco Gesù maka tu chigoro Suke somri so sheudo Ucia divya dormis vece Ontram solo volu vece Ucia divya dormis vece Ontram solo volu vece Tuđe Bogo Magna živi Na bol Jesu Ani podri Tuđe Bogo Magna živi Na bol Jesu Ani podri Nita Jesu Purna karsa Terra ponti, terra vini Catololo, rucatolo Bigololo, curisano Catololo, rucatolo Bigololo, curisano Tuđe Bogo Magna živi Na bol Jesu Ani podri Tuđe Bogo Magna živi Na bol Jesu Ani podri Jesu maka tu sarasa Oroniatlo svadin mana Ucico uciekamo Izraelacie korpa uda Ucico uciekamo Izraelacie korpa uda मोगाळा बापा आमी तुका आर्गांव दिता ह्या आयच्या दिसा पासत हे वेळा पासत आनी हांव तो रांगा परगोळ चल्ल्या पासत तेच भाशेन आमी आर्गांव दिता आमचे पाप साहेबा पासत बिस्प साहेबा पासत हेर सगळे पाद्री माद्री पासत आनी केरीत भाशेन फादर ऑस्करा पासत
जो दर म्हयन्यान आयताराक आमकां मिसाचें बलिदान करूंक देवाची ओदीक आनी ओदीक देवाची जेजूची ग्रेस्काय हे पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान तो आमकां दिता म्हूण तेच भाशेन ताका बरी भलायकी ताचे फॅमिलीक आनी हेर आख्खे संवसाराचे पाद्री माद्रींक आनी हेर सगल्यांक ही बरी भलायकी जो मिसांव जे कार्य जे देवान तांकां दिलां ते ओदीक मोगान नेटान आनी आपल्या तुज्या आत्म्यान देवाच्या स्वतान त्या आख्खे संवसाराक परगट जावंक आमी देवाचो आदार पाद्रीक फादर ऑस्करा पासत मागतात तेच भाशेन हेर सगळी संवसाराचे लोक आनी आमी जी हांगा एकठांय जाल्यात ते एका मनान एका स्वतान जेजूचो पोरजोल जावंक हे केरीत भाशेन ही कृपा आमकां देवान हे मिसाचे बलिदानांतल्यान दिल्या म्हणून आमी मागता तेच भाशेन ही आयची शिकवण जे तिनी दिसांची शिकवण जी जिवी बोली जावंक आनी आमचें मन नवसरूंक जी शिकवण आमकां मेवल्या ते शिकवणे पासत देवाचो आदार मागता वेव्हारान घालूंक आनी जेजूचो पोरजोल जावंक थँक यू जिजस प्रेज यू जिजस आय लव यू जिजस हालेलुया प्रार्थया. कोवड्या बापा तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेतले उपरांत खालतेपणी तुज्या लागीं आमी मागता. आमी तुजी खोरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबी आसूं. मोगाड भाव भयणानो घोडे तींच उतरां तुमी भायर सोदची आनी सदांच मनान दवर तूं क्रिस्तांव असो म्हणून. आनी क्रिस्तांव म्हणगे तुवें बातिजम घेतलां. बातिजमाच्यो भासावण्यो तुज्या आवय बापायन केल्या तुजे पावटीन तेच भासावणे प्रमाणे तूं जिये आनी तेन्ना देव तुज्या बराबर आसतलो. वायट देख आमी दिवची न्हू. स्कॅन्डल्स आमी जायते पावटी क्रिस्तांव म्हणून बोवाळ मारता पूण आमचें जिवीत दुसरे भाशेन जाता वायट देखीचें. सगल्यांक आमकां कायदो आसा जे कोणें बातिजम घेतलां त्या बातिजमाचे भासावणे मागीर चोडून बरे देख आमी समाजान दिवंक जाय. सोरपवेदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Ci serva kota daremos sopra gorzo soyan tunto doriasa doya solo sirok moso socorro ci serva kota daremos sopra gorzo Doniasa, Toya solo se bukmoso, Sokor moja moga kadir, Apraco jivo gran santa, Taka poro jivit perta, Jivit sasanto sagalta.